नव्या शैक्षणिक धोरणाप्रमाण 5.5 वरांचो स्कूल टायमिंग वाडटलो तेन्ना शाळांनी विद्यार्थ्यां खातीर गरजेच्यो सुविधा केन्ना उपलब्ध करून दितले असो प्रस्न केपेचो आमदार एल्टॉन डिकोस्टान विचारिल्लो। ताका जाप दितना शिक्षण मंत्र्यान शाळांनी गरजेच्यो सुविधा बेगीन उपलब्ध करून दिवपाचें आश्वासन दिलें। सगळ्या भुरग्यांक ओडेस 3 जातलीच, ओत कडेन 4 जाताय। सो 4 वरांचे लोक बसपाक, दनपार जेवपाक व्यवस्थित करपाक जागा आहा तुकडे स्कुलांकू? हांव 100% इस्कॉलांनी इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा अशें म्हणना ना, पण आमकां इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करपाक जाय, आमकां इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करपाक जाय। मेन थिंग म्हणजे आमी जे सुरवात केला पळय न्ही, ती ताकाच लागून सुरवात केला। तांकां मेन थिंग तेंचे वॉशरूम्स आसतले, बरे वॉशरूम्स दिवपाक जाय, तांकां रेस्ट रूम दिवपाक जाय। बऱ्याचशा स्कुलांनी सगळे क्लासरूम्स आनी लॅबॉरेटरीज इट इज आसा ते वेल इक्विप्ड करपाक जाय। म्हणजे एके तरेंतल्यान इन्फ्रास्ट्रक्चर आमकां क्रिएट करपाक जाय आनी तांकां काही इक्विपमेंट्स दिवपाक जाय पळय न्ही, सरकारान त्या लेवलाचेर स्टार्ट केला। थोडे कडेन आमकां एडिशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर कन्स्ट्रक्ट करचो पडटलो थोड्या हायस्कुलांनी गव्हर्मेंट त्या जाग्यार स्पीकर सर आमी करपाक घेतला आनी येता त्या वर्सभराच्या भितर तो वर्स किंवा 2 वर्सां लागत मेजर इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा बट तो आमी कंप्लीट करतले। एडेड स्कुलांक आमी ऑलरेडी सांगलां की अकॉर्डिंग टू द NEP इम्प्लिमेंट करपाक जाय आनी त्यानुसार तुमचो इन्फ्रास्ट्रक्चर जो आसा पळय तो सगळ्या एडेड स्कुलांनी आपलो इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी करपाक घेवचो। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मॅनेजमेंट ऑफ स्कूल्स किंवा हाय सेकंडरी तांची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा, कारण तांकां आमी रेंट दिता, तांकां आमी परत आसा तशें ग्रँट दिता, हे सगळें दिता म्हटल्या उपरांत ती तांची जबाबदारी आसा की तांच्यांनी जो आहा पळय न्ही तो तांच्यांनी घेवपाक जाय। राष्ट्रीय शिक्षणीक धोरणात फ्रेंच, जर्मन आणि पुर्तुगेज ह्यो भाशाय विद्यार्थ्यांक शिकपाक मेळटल्यो। ज्या विद्यार्थ्यांक ह्यो भाशा शिकपाच्यो आसत तांकां त्यो थर्ड लँग्वेज म्हणून घेवपाक मेळटल्यो अशेंय शिक्षण मंत्र्यान स्पश्ट केलें। Speaker sir, will the government also allow a third foreign language like Portuguese, French to continue? And थोड्या स्कुलांक आतां तुमी आफ्टर दे फायटींग तुमी एक सेक्युलर काडवा आहा, वन सेक्युलर विच आय हॅव गॉट इज दॅट अप टू 27 जे 8, 9, 10 आहाय तांकां भुरग्यांक मुखार मागीर तांकां ना। आनी जेन्ना तुमी CBSE आनी तो बोर्ड फॉलो करताय, CBSE हॅज इट फ्रॉम 5th टील मुखार म्हळ्यार आहा। So if you all are following that pattern, why not you all implement that? And you तुम third language मोठे मोठे मनीस आहाय ते आपणागे भुरग्यांक आमदार मंत्री बरोबर शिकोवंक घाताय आनी ही थर्ड लँग्वेज कित्याक करपाक ना तुमी ऑप्शनल दियाय मरे भुरग्यांक फ्रेंच, लेट देम स्टडी। वॉट इज द हार्म? भुरगीं शिकता तूं मान हांव कांय शिकना, ते शिकता तांकां शिक दिया, तूं शिकूच तुका शिकपाक जाय। म्हाजे कडेन जे दिसा फायल आयली की फ्रेंच, तुजी पोर्तुगीज आनी जर्मन ह्यो तिनूय लँग्वेज कंटिन्यू करपाच्यो काय केल्यो त्यो आमी सगळ्या जाणांक कंटिन्यू केल्यो। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।